नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत आयज संसद सत्रांत मंगल मिलनाची बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसकेक संबोधीत केले. हे बसकेक सगळीं सहयोगी दळाचे खासदार हजर आशिल्ले. हे बसकेक सत्ताधारी आघाडीच्या वांगड्यांनी सत्राच्या वेळार आपापसांतले समन्वय अदीक घटमूट करपाचेर भर दिलो. एनडीएची दरेक बसका मंगळारा दिसा आदींच जावन जाता, ताका लागून हे बसकेक मंगल मिलनाचे नांव घेतले. हे नांव दिवन संघटनात्मक वळख दिली अशें वांगडी म्हणटात. हे बसके विशीं संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी अदीक म्हायती दिली. आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे. देशभरात फुडल्या परीक्षांनी पेपर लीक जावचो न्ही हे खातीर सगळ्या भागधारकांनी समन्वयात्मक यत्न करचे असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. हालींच नीट परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणात घुसपल्ल्या लोकां आड खर कारवाय करपाची तशेंच देशांतल्या तरणाट्यांचे हितसंबंद राखपाची सरकाराची वचनबद्धताय प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केली. आयज संसद संकुलात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या संसदीय पक्षाचे बसकेत हो विशय मुखार आयलो अशी माहिती संसदीय व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया. प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या मॉल्दोवाच्या भोंवडेर आसा. दोनूय देशांमदले संबंद अदीक वाडोवपाचे दिकेन ही भोंवडी म्हत्वाची आसा. आपल्या भेटेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॉल्दोवाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्याबरोबर तशेंच थंयच्या संसद वांगड्याबरोबर उलोवप केले. थंय जाल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मॉल्दोवांत थळाव्या लोकांनी तशेंच भारतीय समुदायाच्या नागरिकांनी दिल्ल्या येवकाराक जाप दितना ही भोंवडी एक नवो सकारात्मक अध्याय सुरू करतली अशी आस्त उक्तायली. मॉल्दोवाच्या राष्ट्रपती बरोबर जाल्ल्या जोड बसकेत दोनूय देशांमदले व्यापारीक संबंद अदीक वाडोवपाचे दिकेन चर्चा जाली. दोनूय देशांमदले संबंद अदीक घटमूट करपाक मॉल्दोवा कडल्यान सहयोग मेळटलो अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. की समीक्षा की और उन विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की. आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेंगे, कनेक्टिविटी में सुधार करने तथा अपने बिजनेस कम्युनिटीज के बीच घनिष्ठ जो सुझाव को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई. विद्युत खात्याच्या मीटर रिडरांच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन काँग्रेसीचे फुडारी अमित पाटकर
आणि हेर काँग्रेस वांगड्यांचे प्रतिनिधी मंडळ आयज विद्युत भवनात पावले. 12 वर्सां काम करून लेगीत तांकां अजून नियमीत करूंक ना हो मुद्दो काँग्रेस फुडारी अमित पाटकर हांणी विद्युत अधिकाऱ्यां मुखार दवरलो. हाका जाप दितना विद्युत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 10 वर्सां पुराय जाल्ल्या कंत्राटी कामगारांक नियमीत करपाची प्रक्रिया चालू आसा अशी माहिती दिली. हातूंत EPF, भलायकी विमो तशेंच तांकां मेळपी रजा हे वेगवेगळे विशय आस्पावीत आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. Leaders who are working with us, we sincerely appreciate the hard work that they have put for the department for all these years. The government is in the process of regularizing whatever information is required from the electricity department side is already provided to them. Was a memorandum tumhi amka dila. This also with a covering letter and all the details we are going to re-forward to the through our honorable minister to the government. So this also will be done. So you have to give us some time, you have to give government some time, and at the earliest, if the government wishes, it will be done. That's all I can say. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केल्ल्या ब्रोकर ह्या आरोपावेल्यान मांद्रेच्या राजकीय मळावेले वातावरण बरेंच तापलां. जी तारोलकर हांच्या समर्थकांनी पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचेर टिकास्त्र सोडले. चोडणकर हांणी केल्ले आरोप कांयच पुरावो नासतना केल्यात तशेंच लोकांची दिशाभूल करपा खातीर आनी राजकीय हेतान केल्याचो दावो आमदार जी तारोलकर हांच्या समर्थकांनी केला. आपल्या मतदारसंघात भलायकी, इस्पितळ, शैक्षणीक सुविधा, उदका पुरवण आनी वेगवेगळ्या विकास कामां खातीर आमदार वावुरता अशें समर्थकांनी पत्रकारां मुखार मांडले. ह्या पत्रकार परिशदेंत मांद्रेचे आदले पंच सागर तिळवे, आदले पालयेचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस, आदले पंच किशोर नाईक आनी आदले पंच प्रवीण वांयगणकार हजर आशिल्ले. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यानी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जी तारोलकर यांचेर एक वक्तव्य केले की तांकां ब्रोकर म्हटले. आणि जेन्ना पत्रकारान तांकां विचारले की एका ब्रोकर म्हणून तुम्ही ताका इंडक्ट करू शकतात का, तुम्ही ताका प्रवेश दिवू शकतले का, असो जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना त्यांनी हे वक्तव्य केले. त्या वक्तव्याचे आम्ही मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे त्याचे कार्यकर्ते आम्ही निषेध करता आणि कंडेम करता ह्या त्याच्या उतराचे. आणि गिरीश चोडणकराक हांव सांगूंक सोदता की काँग्रेस पक्ष जो आसा तेचे अस्तित्व आता गोव्यात कितले आसा हे तुकाय खबर आसा. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाची जनता सक्षम आसा आणि ती सगळे जाण जी तारोलकरा फाटल्यान आसा. तू मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराची टिका करपाची तुका गरज ना. तू तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर विनाकारण तू टिका करू नका. मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार हो सक्षम आसा. हळडोणचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी नवी दिल्लीत अल्पसंख्याकांच्या राष्ट्रीय आयोगाचे वांगडी म्हणून पदभार सांबाळ्ळो. समाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशात ग्लेन टिकलो हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी दाखयल्ल्या विश्वासा खातीर तांचे उपकार मानले. पदभार सांबाळटना तांचे वांगडा राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हरजीत सिंग गरेवाल, आयोगाचे उपाध्यक्ष मुनावरी बेगम तशेंच वांगडी बेडजीस देसाय हजर आशिल्ले. दिवचल वाठारांतल्या पंचायत कामगारांनी गट विकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात वेगवेगळ्या विशयांचेर लक्ष ओडपा खातीर आंदोलन केले. 7व्या वेतन आयोगा प्रमाण वेतन लागू करप, कांय कामगारांक नियमीत करप आनी हेर मागण्यो सरकारा मुखार मांडटना कामगारांनी सरकारा कडल्यान बेगोबेग लक्ष दिवचें अशी मागणी केली. आपल्यो मागण्यो पुराय जाय मेरेन हे आंदोलन पुराय राज्यभर चालू उरतले अशी शिटकावणी पंचायत कामगारांनी दिल्या. जे डेली वेजीस काम करता ते रेग्युलरायज तांकां करपाचे अशी आमचे 5 डिमांड आसा. व्हिकल सेक्शनाचे ग्रँट, व्हिकल सेक्शन आनी सावंड अशे 2 कॅटेगरी केल्ले आसा. व्हिकल सेक्शन ग्रँटाचे पयशे आमकां रेग्युलर येवचे म्हणून आयज आमी बिचोलीचो व्हिडिओ ताका आमी निवेदन दिता. थ्रू प्रॉपर चॅनल तेणी ते डायरेक्टर सबमीट करपाचे. आमचे जे डिमांड आसा ते बेगोबेग पास जावपा लागून आमी आमचे प्रयत्न. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.